नमस्कार, गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार सध्याची एक अपडेट घेऊन येयला. ताजे पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सुभाष वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी घेवन दक्षिणेचे लोक दुसऱ्या दिसा सकाळी रस्त्यार मात दनपार मेरेन मडगांवकारांनी घेतले फाटी. सुभाष वेलिंगकार हांच्या समर्थनात म्हापशेच्या बोडगेश्वराच्या प्रांगणात जमल्यात लोक. वेलिंगकाराचे सुरक्षे खातीर देव बोडगेश्वराक घातले गाराणे. मडगांवच्या आंदोलनाक शेनवारा हिंसक वळण. आंदोलन फाटी घेवनूय रस्त्यार बशिल्ल्या कांय आंदोलकांचेर पुलिसांचो जालो लाठीचार्ज. कांय जाण जखमी. कितलेशेच कडेन रास्ता रोको. वेलिंगकाराच्या अटकेचो अल्टिमेटम. बेपत्ता वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे सत्र न्यायालयांत अर्ज, मात कोर्टान सुनावणी दवरली सोमारा. फादर बॉलमॅक्साचेर जी कारवाय जाल्ली तीच कारवाय जातली. वेलिंगकाराचेर गोंयभर जाल्ल्या आंदोलना उपरांत मुख्यमंत्र्यान उगडले तोंड. सुभाष वेलिंगकारान गोंयच्या सायबाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयकार दुखावल्या. सरकार लोकांक हाडटा रस्त्यार. गोंयांत सरकार आसा काय ना, विजयान उपरासलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर एक मोठी अपडेट घेवन आयिल्ली आसा. सध्या फाटले 3 दीस जाले गोंयांत बोवाळ चलिल्लो आसा. आदले राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचे आदले मुखेली सुभाष वेलिंगकार हाणें एक विधान केल्लें. त्या धाकट्याशा विधानाचेर सध्या गोंय पेटिल्लें आसा. तें विधान म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या अवशेशाचे DNA टेस्ट करचे अशें ताणें विधान केल्लें. ह्या विधानाचेर क्रिस्तांव भाव जे आशिल्ले ते सध्या आक्रमक भुमिका घेवन रस्त्यार देविल्ले आसात. फाटले 2 दीस जाले ते म्हणजे सुभाष वेलिंगकर हांची अटक करची अशी मागणी घेवन रस्त्यार देविल्ले आसले. मजगती आमकां अशी एक आत्तां अपडेट आयला की मडगांवच्यान जे क्रिस्तांव भाव आशिल्ले ते एका गटान आपले आंदोलन फाटी घेता अशें आमकां सांगिल्लें आसा. आनी प्रतिमा कुतिनो आसा तांच्यांनी आंदोलकांक अशें आवाहन केलां की सद्या मेरेन तरी आमी आंदोलन फाटी घेवया. पण आमच्या सुत्रानुसार अशी म्हायती मेळ्ळा की एक गट जो आशिल्लो तो पॉलिटिकल इंटरफियरन्साक लागून आपलो फायदो घेतालो म्हणटकून त्या एक क्रिस्तांव गटान आपलें आंदोलन फाटी घेतलां. हे विशीं नेमकें कितें प्रतिमा कुतिनोन म्हणलें हें आयकुया. दिला सीएम दिला. तुम्ही पहिले गोंय कशें हाल्लें तुमकां दिशिल्लें. गोंयकार म्हणटा तो पिसफूल, काय करपाक शकना, दादागिरी करून वतले आनी सगळे न्हिदतले घरा कडेन. पूण आमी एक किटी पेटयल्ली पळय. आमी तुमकां ट्रेलर दाखयलो किंग्साचो. आनी बाय म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन दिसता की 1 तारखेर वेलिंगकरान नाका जाल्ले उलयल्लो सुभाष वेलिंगकर तो नाका जाल्ले उलयल्लो आमच्या गोंयच्या सायबाचेर. ते कितलेच सांगता बाबा आयज कोण भिवूंक दितला. म्हाका सुनीता सावंतान सांगलें एसपीन प्रतिमा फोटो मारना. ऑर्डर आयल्या ऑल DGP सुद्दां सगळ्यांनी सर्च वॉरंट धाडले. सोदता घरा कडेन गेल्यार खंय ताचो मोबायल स्विच ऑफ आसा. घरा कडेन गेल्यार खंय क्लूक घातला. नोटीस दिवून लायल्या. ते घरा कडेन खंय नोटीस घातल्या आनी तो खंय मेळना, केसूच जायना. तो कितें सांगूं सोदता, जो चोर असतो पळय तो लिखता आनी जो चोर असना पळय तो अर्राक गोंयकार असो उलयता. आमी तोंडार मुखार उलयता. तो बिला जो डरताय व मरताय. हांव एक सांगू सोदता वेलिंगकर बाब, आयज हांव गिव अप करता म्हणल्यार वी आर नॉट गिवींग अप ऑन अदर इश्यूज. सेम दिस इज डन बाय यू ऑल नो टू डायवर्ट आवर अटेंशन. यू ऑल हॅव सीन भुतानीक लागून बॉर केलो. तुमची सगळ्या मंत्री कोण येवना पळय गोंयकारां सांगता तांचे पोटले मेळटा. भुतानीचो पोटले मेळटा. भुतानीक लागून आमी आवाज उठयलो, बॉर केलो, गोंयच्या लोकांक जागी केले. पूण तुमी भियेले लोडा. आमी एक्टिविस्ट भोंवता गोंय सकाळी एक कडेन सांजचे एक कडेन. आनी मायंडीड मायंडीड सीएम तुमच्या मंत्र्यांकूय सांगता, MLAंकूय सांगता तुमकां बाबा पगार मेळटा, तुमकां लाखाची पेट्रोल मेळटा, लाख मेळटा. आमकां कांय मेळना. आमकां कांय मेळना. आमचे न्ही कश्टाचे पयशे. हांव न्ही आजोबा बाय प्रोफेशन. ते आजोबाजी सोडल्या लोकांक लागून. कित्याक लोकांचे काम कसले, गोंयचे काम कसले गोवा लागून. आपूण आजोबाजी इज हियर एंड हियर जाल्यार हांव डिग्री मेळ्ळ्या गोवा युनिवर्सिटींत. पूण म्हाका न्ही आयज हांव पोट भरता पळय बेस्टेज करता पळय हांव ह्या मनशाक कडल्यान.
म्हजे गोंयकारां कडल्यान आय एम युजींग मनी ऑफ फॉर फ्युअल म्हजो देशपेज म्हणजे नेसाक खावप लोकांक कांय न्ही ट्रेनिंग घालता प्रतिमा एक वखद घालता डिझायनर घालता प्रतिमा असले घालता शूज आणि दिस इज नो सीएम आय एम टेलिंग यू एंड द मिनिस्टर दिस इज ऑल यू आर getting paid, you're not getting paid. आमी इतलो लोक आयला पळय हो लोक आयला कित्याक गोंयचे मोगान आयला आयज आयतार आयज एक्चुली क्रिश्चनाक म्हणल्यार हॉलिडे संडे मिस बीन करून आयले हिंदूय बाबडे आयले आनी मुस्लीम आयले कित्याक आयज संडे इज अ डे टू रिलॅक्स बट सी वी डिडंट गेट स्कॅर्ड वी आर कम वी आर नॉट गिविंग अप we are giving up, we are calling off the protest, but we are not giving up the fight against the wrongdoings of the Goa government. BJP जे वाईट करता हांव जेन्ना उलो करतले तुम्ही येतली तुम्ही भुतानी चोरता पळय आमचे सरकार तुम्ही येतली कोणाचेर रेप जाता कसिनो येतली ड्रग्स माफिया चल्ला येतली what I am telling is we are giving up on the protest because of such a campaign. आम्ही शांतिकायेचे गोंयकार आमकां पीस जाय म्हणला कित्याक काल कितें जालें काल राती पळय राती हांवें 2 कॉल ऑफ केले काल राती पुलीस फोर्स कसो हाडलेलो तुमी पळयला आयज तुमी पळयला 500 पुलीस हांगा रेप जाता मर्डर जाता तेन्ना एक आसता तेन्ना खबर ना हे आमचे कुस्तार जे येता आमचे टॅक्स पेयर्स हे आमचेच भाव भयण्यो बट हांव ब्लेम करना तांकां कित्याक हांगा दे आर गोन फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री आनी होम मिनिस्टर कोण सीएम सो वी विल कंटिन्यू अवर फायट फॉर गोवा एंड गोवन आमी मरे तुका क्रिस्तांव म्हूण सांगता बेगीनकर तुवें एक सॉरी पूण म्हणचे आशिल्ले पूण आयज पडून आयले दॅट यू आर अ पपेट ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस तूं भियेला तुका बरें शेडो घाम म्हणटा ते एक बायलेन काडलो कोणे काडलो एक बायलेन काडलो आनी आख्खे गोंय पेटोवन दाखयलें तुका सांगता हांव जावं ते बजरंग दल आरएसएस बीन आमी तुमकां भियेनाका आनी आमी तुमकां भिवपाची नाका आमी तुमी आमकां पेटोवन घालनाकात आमी पेटली जाल्यार तुमकां खबर ना कितें जातलें पूण आमी शांतिकायेची म्हणून ओगी रावल्या काल तुका एम्ब्युलन्स येता आमी धाडल्या भुरग्यांक त्रास करना पूण तुमी धरलो करता तेन्ना केपें केल्लो हांगा केल्लो थंय केल्लो तुमी रायज करता तेन्ना तलवाऱ्यो घेवन येता मरे दांडे घेवन हॉकी स्टीक घेवन लोकांक लासयता मरे तुमी लासयला लोकांक मेल्या मरे थंय एकमेकाची काश्टाचेर तुमी झगडी करतात आमी तें करूं ना आमी सुसेगाद बरे भाशेन आमची प्रोटेस्ट केला सो आय कॉल इट ऑफ बट आय एम सेइंग I got more energy. I'll take rest for 2 days. More energy and I'll come powerful. And listen to me, which is only after everyone went in their particular police station and gave complaints. Nothing was happening. But when I took around 850 crowd, गोंयकारांक घेवन गेले आनी तिची तकलेर बसले एसपीच्या सुनीता सावंताच्यानी धोको आमचो बाप संतोष तांची तकलेर बसले तेन्ना खंय तरी तेणी लेटर करून चली धाडून ती एफआयआर जाली सो दिस इज वन विक्ट्री काल अरेस्ट जाता म्हणून तेणे बेगीन एंटिसिपेटरी बेल घातली वेलिंगकरान बेल घातली तिची इंटरिम बेल देखून रिजेक्ट जाली दिस इज अ सेकंड विक्ट्री वी गेव द पुलीस टाइम इट इज वॉट इज द टाइम इट इज ऑलमोस्ट 1:30 नाउ दे कॅनॉट फाइंड वेलिंगकर और दे आर safeguarding वेलिंगकर इज देयर प्रॉब्लम बट वेलिंगकर सांगपा सोदता द फाइट इज ऑन I have already appealed and I have got and now I am going to meet my advocate. No, advocate कडे वचून intervention of bail application करतले वेलिंगकर it is a non-bailable section 299 is non-bailable section तुझी बेल इंटरिम बेल कॅन्सल जाल्या तू रावला फाल्यां सुसेगाद सोमारा तू भिवन लिपला तुका लिपयला कित्याक सोमारा आयतारा अरेस्ट केला सोफा मेळना म्हणून आमकां सगळीं नाटकां राखे गोंय आयज बीजेपीचे सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा सीएमाची नाटकां सो हांव आतां डायरेक्टली एडवोकेटा कडेन वता आनी इंटरवेन्शन घालता बेल एप्लिकेशनाक सो दॅट इज बेल गेट्स कॅन्सल्ड आतां एक सांगता चड जालें आय मे बी टायर्ड बट आय एम नॉट गिवन अप बट लास्ट नॉट द लिस्ट गोंयचो साहेब बरें सोद घेतलो आमी बक्षिता तुका पूण गोंयचो साहेब न्ही तुका दाखयतलो तुवें न्ही हजारांनी न्ही लाखां गोंयकारांची न्ही सेंटिमेंट हट केल्या भायले देखून न्ही लोक आसा भारतांत लोक आसा इंडियांत लोक आसा गोंयांत आसा पळय तांचे सेंटिमेंट न्ही हट केल्ले आसा ह्युमिलिटी ती हारलेली आसा ह्याच प्रकरणाचेर आदले मुख्यमंत्री आनी आदले बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमांव हांची धूव वालंका आलेमांव हाणें काल कोलवा पुलीस स्टेशना भायर आपूण हस्तक्षेप याचिका दाखल करतली अशें म्हणलां पळोवया नेमकें कितें गोंयकारांचो जावं तो हिंदू मुस्लीम ओ क्रिस्तांव आज जे पोरी सगळे एकठांय जाल्यार लिडर हांव ओ तूं न्हू लिडर आमी सोगले आनी आमी सोगले दुखले म्हूण आज आम
एक आवाजाने उपजले. कोणू मनीस जावं तो कोणाच्यान हेट स्पीच करपाक इंडिया रायट ना आनी हेट स्पीच करून लोकांक हुसकावपाक जायना झगडपाक. कॅथलीक सगळ्यांक खबर आसा बोर भाशी भोंवन सोजमुक्यायेन आनी सदांच एकवटान भोंवपी मनीस आमी. 5 दीस जाले आज पासून कांय जस्टीस मेळना आनी बाय नॅलीन आनी हेर लिडरूय जायत मुखार सोले आनी तेम सांगलां. आनी म्हाकाय खबर मेळ्ळ्या की तो एंटिसिपेटरी बेला तेणें मूव केला. आमगे नेक्स्ट स्टेप आसपा जायो एक इंटरवेंशन एप्लिकेशन जे कोणे लोकांनी कंप्लेन फायल केला तेणी जाता तितल्या बेगीन इंटरवेंशन घालपा जाय. कित्याक एश कोन हेट स्पीच कोणे कोणाले धर्मांचे येवप ना. आमी गोंयकार सगळे खबर आहा वी आर द स्टेट नोन फॉर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अँड कम्युनल हार्मनी. इंडिया इज अ कंट्री which has various religion, language, culture, but we are united because of love and respect. So आम सगळ्यान एकमुणा मान दिवपा जायो. आनी ब्रिटिशर्स गेले तेम एक पॉलिसी सोडो आहा हिंगा डिवाइड अँड रूल. बट वी स्टँड युनायटेड वी स्टँड अँड डिवायडेड वी फॉल. सो थँक यू एवरीवन. प्लीज कीप दिस फायट ऑन. काल मडगांवां शेनवारा आंदोलनाक हिंसक वळण आयलें. भुरग्यांक तशेंच म्हणजे ट्रॅफिक लेगीत जॅम केल्लें असलें आंदोलन आनी नेमकें राती 7 म्हणल्यार तांच्यांनी स्थगीत केल्लें आंदोलन. मात कांय जाण अशें आशिल्ले की रस्त्यार येवन लोकांक गाडयो आडयताले हें करताले म्हणून लास्टाक मागीर पुलिसांक लाठीचार्ज करचें पडिल्लें. नेमकें काल राती कितें घडलें आनी लाठीचार्ज पुलिसांक कित्याक करचें पडलें हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. गौरंग, तुका आयकुपाक येता? काल पुलिसांक कित्या खातीर लाठीचार्ज करची पडली आनी हातून एक्झॅक्ट कितें जालें हें सांग. संजना, काल 9:30 सुमार जेन्ना तांचे लिडर म्हणजे जे सद्याक प्रतिमा कुतिनो वळखता ताणें जो कॉल दिल्लो ह्या प्रोटेस्टाक लागून ताणें सांगलें की आमी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करतात. ताजे नंतर सगळे जे मेन स्पोक्सपर्सन जावं लिडर आशिल्ले ते आपले घरा कडेन वचपाक गेले. कांय भुरगे थंय उरिल्ले तेन्ना जेन्ना तांणी गाडी आडोवपाचो ट्राय केली तेन्ना पुलिसान लाठीचार्ज केलो. ह्या लाठीचार्जा भितर 30 जाण जखमी जाले. गौरंग, आयकुपाक येता? लायव्ह हय 1 मिनीट कट जालें. ओके. जेन्ना थंय लाठीचार्ज जालो जेन्ना 2 रिपोर्टर जे लायव्ह रिपोर्टिंग करताले तांकां पुलिसांनी लायव्ह रिपोर्टिंग करपाचें बंद केलें. ताजे नंतर कित्याक बंद केलें काय म्हणून विचारपाक गेल्ले कडेन संतोष मेदसकर हो गोवनाचो फोटोग्राफर हाकाय लाठीचार्ज केलो. मागीर ताका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी काडलो तांचो आनी ताजे कडेन ताका सॉरी म्हणलें आनी ताजे नंतर हें प्रकरण सगळें थंड जालें. तातूंत भितर मडगांव पुलिसांनी 30 जाणांक सद्याक डिटेन केल्ले आसात आनी कांय जाण हॉस्पिटलांत पाविल्ले आसात. हे काल रातीची. ताजे नंतर सगळो जो क्रावड आशिल्लो तो डिस्पर्स जालो थंयच्यान. आज सकाळीं परते 12 सुमार लोक जे आसा प्रोटेस्टर आसा ते येवपाक स्टार्ट जाले केटीसी सर्कला कडेन. पूण थंय पुलिसांनी मोठ्या प्रमाणान बंदोबस्त दवरिल्लो. RPF तांचे जे रिजर्व फोर्स आसा तेय हाडिल्ले, लेडीज कॉन्स्टेबल हाडिल्ल्यो. आनीक तांणी एक पुलिसांनी सांगलें की तुमकां रस्त्यार देवपाक मेळपाना. पूण आयज जर प्रोटेस्टर येवपाक लागले ते प्रोटेस्टरांची संख्या खूब कमी आशिल्ली. खुबशे लिडरूय थंय आयिल्ले ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्रूज सिल्वा आसतलो, वालांका आलेमा आसतली, बाकीचे लिडर आसतले हे थंय आपले सपोर्टर घेवन पावले ना. आज फकत आशिल्ले प्रतिमा आनीक मोजकेचे लोक. म्हणजे आयज फक्त थंय 100 लोक आशिल्ले आनी तांणी 1 वरभर थंय मातशे बसून प्रोटेस्ट केले आनी ताजे नंतर आपलो स्ट्रायक कॉल ऑफ केलो. कॉल ऑफ करतना प्रतिमान सांगलां की आपूण हो आवाज जो आसा तो बंद जावपाना. आमी सगळीं गोंयांत जे खंय प्रोजेक्ट जातात जावं इलिगल काम जाता ताजेर आवाज उठयत रावतले. त्याच बरोबर आपूण इंटरवेंशन पिटिशनूय घालतले हें ताणें सद्या सांगिल्लें आसा. ओके. म्हाका एक सांग गौरंग, आतां आमकां एक आयकुपा येयल्लें की काल जे रस्तो बीन म्हणजे आडायल्लो त्या 500 जाणांचेर आनी प्रतिमा कुतिनो हांचेरूय केस नोंद केल्ली आसा. हाचे विशीं कितें अपडेट आसा? फातोर्डा पुलिसाचो PSI हाणें स्टेटाच्या सायडीच्यान प्रतिमा कुतिनो, ताचो ड्रायव्हर जॉयल, ताचो न्हवरो सावियो कुतिनो, वॉरन आलिमांव अशें मेळून टोटल आनी 500 अदर्स बायलो आनी दादले हांचे 500 अदर्स हांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा की हायवे ब्लॉक केलो म्हूण. मेन हायवे ब्लॉक केलो आनी क्रिएटींग न्यूसन्स ह्या वेगवेगळ्या कलमा खाला हो गुन्हो नोंद जाल्लो आसा आनी ताचेर कंप्लेन जाल्ली आसा.
पूण अजून पर्यंत तांकां पुलिसांनी हो गुन्हो सध्या नोंद जाला आसा, पुलिसांनी तांकां अटक केली ना जावं तांकां नोटीसी धाडली ना. गौरंग आतां आमकां एकूय अशी आयकुपा आयला की आमचे जे गोंयचे पुलीस आसा ते सुभाष वेलिंगकर घरान आशिल्ल्या कारणान महाराष्ट्रांतूय सोद वावर तांच्यांनी सुरू केला. हे विशीं कितें तूं सांगू? आज जशें एसपीन म्हायती दिली त्या प्रमाणे वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्ली आसात. ताका सर्वेलन्साचेर जाल्लो आसा, ताचे नंबर सर्वेलन्साचेर ट्रॅकिंगाचेर जाल्लो आसा. सीसीटीव्ही तांणी कलेक्ट करून हाडिल्ले आसात आनी त्या बरोबर वेगवेगळे टिमी करून महाराष्ट्रा, कर्नाटका म्हणजे बेळगांव आनी कारवार ह्या डिस्ट्रिक्टांत तांणी आपले टिमी धाडिल्ले आसात आनी ताका सोदपाचो प्रयत्न चालू आसा. अशी म्हायती आमकां वरिश्ठ पुलिसां कडल्यान मेळिल्ली आसा. ओके. आनी मडगांव मेन जो गट आसलो तो म्हणजे पयलीं हिंसक जाल्लो आनी अचानक हे फाटीं घेवपाचें कारण म्हणजे पॉलिटिकल कितें तरी इंटरवेन्शन जाल्लें अशें आमकां आयकुपा येता. हें कशें? आज पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे आंदोलक थंय टर्नआउट जाले ना. कारण एक म्हणजे काल जो लाठीचार्ज जालो ताजे नंतर खूब जाण जखमी जाले आनीक थोडे जाण हॉस्पिटलांत आसात एडमीट. थोडे जे फॉर एग्जाम्पल तुका सांगतालो आपाचो एमएलए क्रूज सिल्वा हो मोठ्या प्रमाणान जो काल आंदोलनाक आशिल्लो तो आज थंय पावलो ना. आज एक कोण्या प्रोटेस्ट केलो आनी ताणें कॉल ऑफ केलें. मागीर रायचे बाकीचे कडल्यान खुबशे जाणां कडल्यान कोलवेच्यान भरपूर लोक आयले ते आज पावले ना. आज संख्या जी आशिल्ली ती कमी आशिल्ली. आनीक तुवें सांगलें तशें पयलीं जे 2 बायटी प्ले केल्यो तातूंत भितर वालांका आलेमावन सांगलां की आपुणूय इंटरवेन्शन पिटिशन घालतलें. आनी आज प्रतिमा कोतिनून सांगलां की हे वालांका आलेमावन काल सांगिल्लें. आज प्रतिमा कोतिनून आपुणूय इंटरवेन्शन पिटिशन घालतलें. जीपीएल एप्लिकेशन फायल केलें तातूंत भितर काल जेन्ना ती बाणावलेची पंच जावं बाणावले सगळे पंचायतीचे पंच आनीक हांगा पावली, मडगांव पावली तेन्ना एक मोदी तांचे भितर मातशें पेटलें की तुमी आतां कितें आयल्यात अशें म्हणून तातूंत वाद जालो. आनी ताजे नंतर जेन्ना कॉल ऑफ जालो ती थंयच्यान गेली. हाजे वयल्यान कळटा की आंदोलकां भितरय मातशी दुखवळी आशिल्ली आनी ताका लागून आज मातशें कमी क्रावड आयलो आनी हें कॉल ऑफ करचें पडलें. स्ट्रायक जेन्ना कॉल ऑफ केल्लो तेन्ना तूंय थंय आशिल्लो तेन्ना कॉल ऑफ करतकीर ऑफ द रिकॉर्ड ज्यो लोक आंदोलक आशिल्ले तांच्यो कितें अशी म्हणजे प्रतिक्रिया आशिल्ल्यो म्हणजे कितें फुडलो हे? लोकांचें एकच म्हणणें आशिल्लें की पुलीस जे आमकां इतले मोठ्या प्रमाणान हाडल्यात ते सुभाष वेलिंगकर ते हांगा हाडचे परस तुमी जे सुभाष वेलिंगकरा सोदपाक धाडपाचें. दुसरें म्हणजे तुमी जे फादर बॉलमॅक्साक जी सेक्शन लायल्यात ती परती वेलिंगकराचेर लावची. हे काल एक्चुअली सीएमान क्लियर केल्लें आसा. मे बी तांकां खबर नासलें की सेम सेक्शनां आसात ती लागतली कायद्या प्रमाणे सगळी कारवाय जातली. पूण लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की कारवाय करपाक लेट कित्याक? 2 दीस ऑलरेडी आमी रस्त्यार आसात. आज 3रो दीस पयर सांजेच्या पूण आमी रस्त्यार येतात. एवरीडे आमकां रस्त्यार येवपाक लायतात. हें जावपाक जायना. 4-5 दीस कित्याक काडले वेलिंगकराक अरेस्ट करपाक? ताका एंटिसिपेटरी वचपाक कित्याक दिलो? हें लोकांचें ऑफ द रिकॉर्ड म्हणणें. ओके. आनी काल तुवें जशें सांगलें की पत्रकाराचेरूय लाठीचार्ज जाली आनी पत्रकाराचेर लाठीचार्ज जाल्ल्यान हो स्ट्रायक ऑफ जालो अशें कितें हें आसा? ना पत्रकाराचेर जाल्ल्यान कांय ना. पत्रकाराचेर जो गोवा न्यूजचो बांदेकर म्हणून रिपोर्टर आशिल्लो तो लायव्ह करतालो ताका पुलिसांनी घेराव घालो आनी ताका तें लायव्ह बंद करपाक लायलें. ताजे नंतर एक तुमी तो रिपोर्टर म्हूण सांगपाक जेन्ना संतोष शिरस्कर म्हूण गोवानाचो फोटोग्राफर गेलो तोय बी कार्ड घालून आशिल्लो ताका मारलो. ताका मागीर वरिश्ठ पुलीस जे वळखताले पुलीस ऑफिसर तांणी वचून ताका थंयच्यान त्या पुलिसां कडल्यान काडलो. जे आरआयबीचे स्टाफ आशिल्ले तांचे कडल्यान काडलो आनी ताका हाडलो आनी ताजे कडेन मागीर मागीर तांणी एपॉलॉजी केली की आमी चुकून जालें न कळटा म्हणून. पत्रकाराक चुकून मारलो काय मुद्दम जावन अशें कितें? एक व्हिडिओ आउट जाल्लो आसा तातूंत क्लियर कळटा की जो रिपोर्टर ताका जो मारला तो सांगता आपूण रिपोर्टर म्हणून. तेन्ना ते पुलीस म्हणटा रिपोर्टर जाल्यार कितें जालें, कितें करतलो? तरी आसतना तांणी सांगून सुद्दां आयडेंटिफिकेशन जावन सुद्दां ताका मारिल्लो आसा. ओके. आनी तूं 4-5 दीस जाले ही अपडेट घेत आसा. हाचेर कितें फॉलोअप आसा तो आमकां कळयत राव. देव बरें करूं. तर हे आशिल्ले आतां सद्या घडयेची अपडेट. फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार अशीच घेवन रावतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.